नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करिअर या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आयचो विषय असा करिअर इन ट्रान्सलेशन आणि याविषयी मार्गदर्शन करपास आमच्यामध्ये असतात प्राध्यापक भूषण भावे सर. नमस्कार सर, स्वागत तुमचे. आम्ही जेन्ना ट्रान्सलेशन म्हणटा मराठीन ताका आमी कोंकणीन भाषांतर म्हणटा, आमी भाषांतर म्हणटा, अनुवाद म्हणटा, त्याच गजालीक आमी रुपांतर म्हणटा. तर हे सगळे गजाली एकूच काय ताचे छटा वेगळे वेगळे आसात? निश्चितपणान ताज्यो छटा वेगळ्यो आसात. खरें म्हळ्यार ट्रान्सलेशन, अनुवाद, भाषांतर, अणकार ही सगळी समानार्थी उतरां. पूण जी तुवें मागीर घेतली रुपांतर म्हणजे ट्रान्सफॉर्मेशन आसत, भावांतर म्हणून आसा, हे सगळे वेगळे प्रकार आसात, ताज्यो वेगळ्यो छटा आसात. आणि ह्या सगळ्या व्यवसायाक आज एक इंडस्ट्री म्हणून, एक उद्योग म्हणून हे ट्रान्सलेशनाचो हे वयर येता. आतां जेन्ना आमी अनुवादा कडेन पळयतात तेन्ना अनुवाद म्हणजे कितें तर तें एक अनुसर्जन आसा. रवींद्र बाबांनी जेन्ना महाभारताचें एका अर्थान अनुवादूच केलो, उपलब्ध संहितांच्या आधारान कोंकणीन महाभारत रचलें, तेन्ना ताणें शब्द वापरलो अनुसर्जन, रिक्रिएशन. म्हणजे त्या भाशेन किंवा त्या भासांनी जे कितें ओरिजिनल मुळावें आशिल्लें तें कोंकणी भाशेन तांणी परतून निर्माण केलें, रिक्रिएशन असो एक सुंदर शब्द वापरलो. आणि म्हणून ती पळोवपाक गेल्यार कला, ती जल्मजात बी आसता अशातलो कांय भाग ना. कांय जाणांक ताजी टिल्ट, आवड, रुची ही जल्मजात आसूं ती कश्टान मेळोवची पडटा. कष्टसाध्य कला आसा ती, आणि खूप साधना तुमकां त्या कलेंतल्यान कला निर्माण करपा खातीर लागतली. आणि म्हणून ती कृत्रीम आसा, आणि म्हणून तिची थोडी व्यवस्था सरकारी किंवा बिगर सरकारी पावंड्याचेर वातावरण निर्मिती करून घेवची पडटा. ओके, तुम्ही आता म्हटलं की ही एक इंडस्ट्री आसा. म्हणजे आमकां अशें दिसता की अनुवाद हे खूप ल्हान काम आसता, पण तुम्ही म्हणटा की इंडस्ट्री आसा. तर हाचो स्कोप कसो आसा? आमी जर पळयलें जागतीक नकाशाचेर जाल्यार 1990 उपरांत अनुवाद हे एक उद्योग म्हणून वयर सरलो, इंडस्ट्री म्हणून. 1990 अशें जावपाक लागलें की मल्टीनॅशनल बहुराष्ट्रीय कंपनी ज्यो आसात त्यो सगळ्या विकसीत आणि विकसनशील आणि उदरगती घेवन आशिल्ल्या देशां मदीं वचपाक लागल्यो. आणि थंयचे खूप मोठी बाजारपेठ तांच्या दोळ्या मुखार आशिल्ली. आमचे 6 खंड आसात, आणि त्या 6 खंडांची जर आमी लोकसंख्या पळयली लक्षांत येतली आमच्या आशिया खंडाची लोकसंख्या आसा 4 अब्ज. आणि बाकीचे जे सगळे खंड आसात तांचो अंटार्क्टिका सोडून दिवया ल्हानसो खंड आशिल्ल्यान, पूण त्या सगळ्यांची लोकसंख्या आसा फकत 70 ते 80 कोटी, दशकोटी इतलीच आसा. म्हणटकच एक खूप मोठे अब्जावधी लोकांचे मार्केट आशिया खंडाक आशिल्ल्या कारणान थंय जेन्ना ह्यो कंपनी येवपाक लागल्यो तेन्ना तांच्या दोळ्या मुखार गिरायक आशिल्लें. आणि हो ग्राहक दोळ्या मुखार दवरून तांच्या भाशेंतल्यान तांचे कडेन संवाद सादप आणि ते ग्राहक कॅप्चर करप, ते गिरायक मेळोवप, हो तांचो हेतू आशिल्लो. आणि हाच्या खातीर अनुवादाची गरज त्या वेळाचेर उप्रासली. 1990 उपरांत एक जाका आमी कितें म्हणटा लँग्वेज मार्केट, जाका म्हणूं येता एक वेगळी टर्मिनॉलॉजी, भाशेची एक बाजारपेठ ही निर्माण जाल्ली पळोवपाक मेळटा. आणि आयज भारताच्या संदर्भात जर आमी पळोवपाक गेलें जाल्यार 120 कोटींचो आमचो देश, ह्या देशाक जी उत्पादनां हांगा येतात तांकां गरज पडटात की इतल्या मोठ्या देशांत की जातून 22-23 प्रमुख भाशा उलयतात आणि हजारांनी इतर भाशा, ल्हान ल्हान भाशा आसात. ह्या सगळ्यां मदीं पावपाची तांची गरज ही आयज प्रोडक्टाची गरज म्हणून, मार्केटाची गरज म्हणून आज अनुवादाक म्हत्व आयिल्लें आसा, ते लँग्वेज टेक्नॉलॉजी ह्या संदर्भात. आणि कम्युनिकेशन जे एक यंत्रणा तयार जाली आमचे कडेन टेक्नॉलॉजी संपर्काची, ताका लागून त्या मार्केटाचें हे वाडलें, गिरायक वाडलें. ओके, याचो अर्थ मार्केटाची गरज म्हणून ही इंडस्ट्री वाडली आणि ती वाडत वतली अशी दिसता जसं डेफिनेटली वाडत. आणि हाका अत्यंत सुपीक भूमी म्हाका दिसता भारत देश आसा, कारण भारत देशानूच बहुसंख्य भाशा आणि सगळ्यांत चड डायलेक्ट आसात. सर, तुम्ही म्हटलें की बदल ही एक कष्टाची प्रक्रिया आसा आणि काहीशी कृत्रीम अशा प्रकारचो भाग आसा. जेन्ना अशें आसता तेन्ना फॉर्मल शिक्षणाची आवश्यकता आसता, म्हणजे एक अभ्यासक्रम आसता, आमी बाकीच्या हातून पळयता, डिसिप्लिनान पळयता. तसोच प्रकार ट्रान्सलेशनाच्या बाबतींत आसा. ट्रान्सलेशनान जर तुमकां वतलें जाल्यार अशें एकाडेमीक शिक्षणाची सोय आसा? दुर्दैवान ना. खरें म्हणजे आमच्या देशाक अनुवादाचो खूप मोठो पार्श्वभूमी आमच्या देशाक आसा. म्हणजे जेन्ना जेन्ना परकी भोंवडेकार हांगा आयले तेन्ना तेन्ना तांकां हेल्प करपी कोणी तरी हांगा दुभाशी आशिल्लोच न्ही, म्हणजे अनुवादक आशिल्लोच त्या वेळार सुद्दां. पूण दुर्दैवान आमचे कडेन अधिकृत शिक्षणाची वेवस्था आदी नाशिल्ली, आणि आतांय ती जाय तितल्या प्रमाणान ना. पूण कांय देख दिवपा सारखे कोर्सीस आमच्या देशांत आसात जे इग्नू ऑफर करता. कांय विद्यापीठ ऑफर करता ट्रान्सलेशनांतले कोर्सीस आसात इग्नूचे. ओके, त्या भायर आमचे कडेन कांय संस्था आसात ज्यो CIIL आसा मैसुराक, सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीस आसात, किंवा CIFL आसा, सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन लँग्वेजीस आसा.
हांचे कांय अभ्यासक्रम हे अनुवादाक उपकारपा सारखे आसात. कांय विद्यापीठांनी सुद्धा आपले आपले अभ्यासक्रम तयार केल्यात आणि तांच्या विद्यापीठापुरती गरज ओळखून तांणी तयार केल्यात. पूण जो विशय हांवें वदळ मांडलो की आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेंतली अनुवादाची गरज लक्षांत घेऊन आणि ताका संगणकी ज्ञानाची जोड दिवन निर्माण जाल्ले अभ्यासक्रम अजून भारतात निर्माण जावपाचे आसात. ते खरें म्हणजे प्रायव्हेट इनिशिएटिव्हांतल्यान जावपाची गरज आसा, आपापली गरज ओळखून. आणि आमच्या देशान अश्यो कांय कंपन्यो आसात जे आपले कडेन जेन्ना रोजगाराक लोक घेतात तांकां आपल्याक जाय तशें घडयतात तेन्ना अशा तरेचें प्रशिक्षण ते आपल्या कामगारांक दितात. की जे बाजारपेठेक गरजेचे आसा अशें वोकेशनलायज एज्युकेशन ज्याका आमी म्हणूं येता. सर तुम्ही म्हटलें की ट्रान्सलेशन हे क्षेत्र खूप व्यापक आसा, जाल्यार ते हे ट्रान्सलेशनाचे प्रकार सुद्धा असतले, कारण तांची वेगवेगळी मागणी आसतली. तर हे ट्रान्सलेशनाचे प्रकार कसले? एक आमी पळयता की आज आमी जनरल जो अनुवाद म्हणून पळयतात ताचे कडेन आमी लिटररी ह्या अर्थांतल्यान पळयतात, म्हणजे ललित साहित्याचो अनुवाद. निर्माण जावपी कथा, कविता, कादंबरी, नाटक हे एके भाशेंतल्यान दुसरे भाशेन व्हरप. आता हाचे फायदे कितें असतात? खंयचेच साहित्यात आमी समजा कोंकणी साहित्य म्हळें जाल्यार ताका एक कोंकणी परिवेश आसा. हें हांगचें पर्यावरण, हांगची संस्कृती, हांगाचे दायज, हांगाचे सगळे प्रस्न, समस्या, हांगाचे सगळे इथोस हे सगळे घेवन ते निर्माण जाल्ले आसा. हे साहित्य जेन्ना तूं खंयच्या तरी दुसऱ्या परिवेशान व्हरता तेन्ना निश्चितपणान ज्या परिवेशान ते वता थंय ते प्रश्न कदाचित नसतात, त्यो समस्या नसतात, ते वातावरण पर्यावरण नसता, ते नवखें आसता थंय. आणि म्हणून ह्या भाशेंतली संस्कृताय ही नकळतपणान त्या भाशेन पावता आणि ती भास गिरेस्त जाता, जी ट्रान्सलेटेड लँग्वेज, टार्गेट लँग्वेज जाका म्हणटात ती गिरेस्त जाता. अशे तरेची देवाण घेवाण जाल्ल्या कारणान भारतीय भाशां मदीं किंवा खंयच्या दोन भाशां मदीं एक पूल निर्माण जाता. आणि वो पूल आयज आमी व्हडले व्हडले नॅशनल इंटिग्रेशन म्हणटात आणि खूप चर्चा आमी त्या विशयाचेर करतात. पूण तुका सांगू कुलदीप की अनुवादा सारखो दोन भाशां मदीं, दोन संस्कृताय मदीं ब्रिजींग करपी, सौहार्दताय जाका म्हणटात आमी ती वाडोवपी अनुवादा सारखें दुसरें माध्यम ना. तुमच्या समाजातले सगळे द्वेष, कलह, मत्सर, म्हणजे म्हाका दिसता हे साहित्य अकादमी किंवा नॅशनल बुक ट्रस्ट हे जे वावर करतात की आमकां कदाचित शेक्सपियर खबर आसतलो पण आमकां गुजराती एखादलो खबर आसचे ना किंवा कन्नड एखादो लेखक खबर आसतलो. म्हणूनच हे सगळे एकमेकांकडे जेन्ना देवाण घेवाण जाता तेन्ना खऱ्या अर्थान आमी एक देश आसात. कांय प्रश्न वेगळे आसतले, सगळे आसा, पूण एक सूत्रताय ती देशभर जी आसा ती अनुवादित साहित्यातल्यान लक्षात येता. तेन्ना हो ललित साहित्याचो दुसरो खूपच मोठो आसा. हो इम्पॉर्टंट आसाच भाशेक प्रत्येक, कारण भाशेचो विकास जितलो ललित साहित्याच्या अनुवादाच्या माध्यमांतल्यान जातलो, जितले बरे बरे ताजें आणि टवटवीत आणि सकस साहित्य इतर भाशांतले तुमच्या भाशेन येतलें तितली तुमची भाशा प्रगत जातली, हातून दुबाव ना. पूण त्याच बरोबर भाशेच्या विकासा खातीर ललितेतर साहित्य जें आसा ताचो अनुवाद तुमचे भाशेन जावप. ललितेतर साहित्य म्हणल्यार आता ललित साहित्या भितर आमी म्हणटा शास्त्रीय साहित्य आसा, वैज्ञानीक साहित्य आसा, मागीर अशा तरेचे साहित्य की जातून कल्पनेचो अभाव आसता, कल्पना आसना, तातून वास्तवता आसता, व्यावहारिक कार्यकालीन व्यावहारिक कार्यालयीन गरजेचे अशा तरेचे साहित्य हे तातून येता, खास करून वैज्ञानिक. आता आमी जेन्ना आयज आमी विज्ञान युगान रावतात अशें म्हणटात तेन्ना म्हज्या भाशेन विज्ञानाचें शिक्षण म्हज्या भाशेंतल्यान उपलब्ध जालां काय कितें? आज सगळ्याच जगा मुखार हो प्रश्न आसा. आज विज्ञान जें प्रगट जाता तें इंग्लिशींतल्यान जाता चडशें, आणि हे विज्ञान इंग्लिशींतल्यान प्रगट जाल्ल्या कारणान सामान्य मनशा मेरेन तें पावना. आणि म्हणून विज्ञानाची गंगा सामान्या पर्यंत व्हरतलो जाल्यार स्थानीक भाशेचो उपयोग करप ही एक बाब जाली. दुसरें एक पारंपारीक विज्ञान आमचे कडेन ऑलरेडी आशिल्लें. आमचें विज्ञान कितें ह्या 200 वर्सां सुरवात जाल्लें ना. आमचे कडेन एक पारंपारीक विज्ञानाची एक परंपरा आसा. तें विज्ञानूय बी इंग्लिशींतल्यान प्रगट जावप तें गरजेचें आसा. अशे दोनूय सायड तेजे वदळ जशें ललित साहित्याचें म्हळें की म्हज्या कोंकणी भाशेंतलें साहित्य इतर भाशांनी वचपाक जाय, लोकांक कोंकणी साहित्याचें दर्शन घडोवपा खातीर, आणि जगातल्या बरे बरे भाशेंतले बरे बरे साहित्य म्हजे भाशेन येवपाक जाय, म्हजी भाशा गिरेस्त जावपा खातीर. हें जशें आसा तशेंच ह्या विज्ञानाच्या बाबतीन सुद्दां इतली वर्सां जाली. आतां 50 वर्सां आमी स्वातंत्र्याक जाली, ब्रिटिशांचें राज्य आमचेर आशिल्लें आणि इंग्लिशीचो एक चेपणा खाला आमी सगळे जगताले. कळना पूण ती भास वापरची पडटा अशी तरेचें बंधन म्हजेर आशिल्लें. त्या बंधनांतल्यान मुक्त जालो देश 50 वर्सां पयलीं.
पूण आमचो संघर्श अजून चालू आसा. कारण इंग्लिशीक पर्याय समर्थ पर्याय आमी निर्माण करूनात फाटल्या 50 वर्सां. म्हणजे हाचो वावर खूप मोठो आसा. जर आमी इंग्लिशीक सशक्त अशा प्रकारचो देशी भाशेचो पर्याय जर निर्माण करतले जाल्यार ताका खूप व्हडलो वावर आसा. म्हणजे याचो अर्थ ह्या ट्रान्सलेशनाच्या फिल्डाक व्हडलो स्कोप आसा, भरपूर स्कोप आसा. सर आमी पळयता की वेगवेगळे जेन्ना आमी क्षेत्रां पळयतात की पयलीं मॅन्युअलीच सगळीं क्षेत्रां आसलीं, आतां तातूंत संगणकाचो वापर जाला, कॉम्प्युटराचो वापर जाला आनी त्या क्षेत्रांत एक सोंपेपणां आयल्या, कन्विनियन्स वाडला. तुम्ही म्हटलं तशें पयलीं अनुवाद जाताले, आतांय अनुवाद जाता. पयलींचे अनुवाद अर्थातूच मॅन्युअली जाताले, एक वाचप, ताचो शब्दकोशान अर्थ सोदप आनी अनुवाद करप. आयज कॉम्प्युटर आयला तेन्ना फक्त टायपिंग शिवाय कॉम्प्युटराचो प्रत्यक्ष अनुवाद करता आसतना कितें फायदो जावंक शकता? न्ही, खूब बरो प्रश्न आसा. खंयच्याच भाशा जी आसा तिजो जर फुडार घडटलो जाल्यार तंत्रज्ञानाची जोड त्या भाशेक जितली बेगीन ती भाशा करून घेता तितले त्या भाशेचो विकास जातलो. हांव अशें म्हणन की जी भाशा आपल्याक कॉम्प्युटराक जोडून घेना उपलब्ध तंत्रज्ञानाक, ती भाशा कांय अल्प काळाचीच थरतली. हे आयच्या संदर्भातले वास्तव आसा. आणि म्हणून भारतीय भाशांतल्या 22 भाशां मदल्यो कितल्यो भाशा आज युनिकोडाक जोडल्यात कॉम्प्युटराच्या माध्यमांतल्यान. म्हणजे म्हज्या कॉम्प्युटराचेर कोंकणींतल्यान टायप केल्लो मजकूर हांवें कुलदीप कामताक थंय पेडण्यान धाडलो जाल्यार पेडणेच्या कॉम्प्युटराचेर तो ताका आसा तसो दिसतलो काय ना, का तो दिसचोच ना ताका. हे जे युनिकोड फॉर्मेटींग आसा भाशेचें, जितले बेगीन आमी ताका जोडून घेतात तितले भाशेचे जो हे आसा पळय ते प्रगती बेगीन जावपाची आज शक्यता आसा. संगणकाच्या माध्यमांतल्यानूच अनुवादाक एका अर्थान चालना मेळिल्ली आसा. जशें वदळ हांवें सांगलें की खंयची तरी अमेरिकेंतली किंवा खंयची तरी जगावयली कंपनी हांगा येता आनी होर्डिंग पळयता, हांव तुज्या फ्रिजान कितें आसा काय म्हणून जाहिरात तूं पळयता. त्या कंपनीक कितें गरज दिसली की कोंकणींतल्यान ही जाहिरात करपाची, कारण ताका त्या कोंकणी समाजा मेरेन पावपाचें आसा. आतां हें सगळें कित्याच्या माध्यमांतल्यान जालें, हें संगणकाच्या माध्यमांतल्यान जालें. की संगणकान एक इंग्लीश वाक्य तांणी दिलें, वॉट इज देर इन युअर फ्रीज अशें म्हणून, आनी जगांतल्या एक प्रमुख भाशांनी तें सगळें अनुवादीत कॉम्प्युटरान करून दिलें. मशीन ट्रान्सलेशन जाका म्हणटात, यंत्र अनुवाद. आणि ताच्या माध्यमांतल्यान ते थोड्यो चुका आसतल्यो, तातूंत व्याकरणीक चुका आसतल्यो. जश्यो तूं पळयता सायनबोर्ड्स असतात किंवा रस्त्याचेर मायलस्टोनाचे हे असतात, फलक असतात, दिशादर्शक फलक किंवा गांवांची नांवां दाखोवपी. थंय आमी पळयतात की कलंगुटीचे ट्रान्सलिटरेशन कलंगुटे जाल्ले आसा. अशे तरेच्यो चुको तातूंत आसतल्यो. पूण संगणकाच्या माध्यमांतल्यान जी आज अनुवाद प्रक्रिया फुडें वचपाक लागल्या आनी एक कोण स्वता ट्रान्सलेटर आसा ताकाय मदत जाता ताची खूब. ताका तर भरपूर मदत आसा. आयज जर आमी कांय जाका आमी कॅट म्हणटात, कॉम्प्युटर एडेड टूल्स, ह्यो जर स्वता कडेन प्राप्त केल्यो, ताची जर स्कील आमी आमचे कडेन मेळयलें जाल्यार घडये आयज कोंकणीक उपलब्ध नात पूण हिंदी कडेन आसात, कांय प्रमाणांत मराठी कडेन त्यो आयिल्ल्यो आसात. जशें तुज्या मोबायलाचेर तूं नांव टायप करता आसतना एक 4-5 फावटी तूं कुलदीप मारचें पडटा तुका. बरोबर. पूण नेक्स्ट टायम जेन्ना तूं कुलदीप मारपाक वता, KUL मारले उपरांत फुडले ऑटोमॅटीक तुका प्रेडिक्टीव टेक्स्ट दिसता थंय. बरोबर. ते आपशीच दाखयता हें काय म्हणून. कॉम्प्युटराचेर युवर्स मारल्या उपरांत फेथफुली येवपाक लागता आपशीच थंय. हो जो एक प्रेडिक्टीव टेक्स्ट आसा, स्पेल चेकर आसा किंवा ग्रामर चेकर आसा, ह्या अशा तरेच्यो सुविधा जर एखाद्या अनुवादकान आपल्या संगणकाचेर प्राप्त केल्यो जाल्यार अनुवादाक ताजो वेळूय खूब कमी खर्च जातलो, ताजें ट्रान्सलेशन एक्युरेट जातलें. हातूंत आनीक काय नवीन साधनां अशीं आयिल्लीं आसात की मेमोरायज करपाची. म्हणजे 2 वर्सां पयलीं तूं एखादी पॅसेज समजा ट्रान्सलेट केल्ली आसा आनी तशाच तरेची वाक्यरचना तुज्या 2 वर्सां उपरांतच्या अनुवादान आयिल्ली आसत जाल्यार कॉम्प्युटरांतल्यान तें रिट्रायवल जाता आनी तुज्या मुखार तो पर्याय उपलब्ध जाता की हें काय म्हणून तुज्यान तो स्विकारपाक शकता तूं. सो कॉम्प्युटर तुका खुबश्यो गजाली मेमोरायज करून दवरता आनी तुका रिट्रायव करता. हातूंतल्यान तुजी वेळ वाचता, एक्युरसी येता तुज्या कामाक आनी स्पीड वाडटा तुज्या कामाची. तर हे कॉम्प्युटराचे फायदे ह्या सगळ्याक आसात. आनी सांगपाक खूब आनंद दिसता की भारतीय भाशांच्या संदर्भान संगणकीय कामान पूल बांदपाचें काम आमच्या सिडेकान केलां. इतलें म्हत्वाचें काम सिडेकान ह्या